गोविंद गावडे हांची 2 खातीं. एक सायडीन कला अकादमी, जंय उदक येवपाचें बंद जाता हें सांगता थंय आसा गोविंद गावडे. नॅशनल गेम्साच्या दरेका माटवाक उदक भरलें, सो कला अकादमीक बंद जाता थंय भरलें. आमी ही परिस्थिती पळयल्या. कला अकादमीचें उद्घाटन आनी कुशीच्या कांपाल ग्रावंडाचेर आज भरिल्लें उदक एका रातयेच्या पावसा भितर हें पळयतकीर तुज्या दोळ्यांतल्यान दुकां आयलीं काय एक तुका तूं हांसता तशें हांसपाक आयलें? ना प्रमोद, एक गजाल पयलीं आमकां मान्य करची पडटली की गोंयांत पयलेच फावट नॅशनल गेम्स जातात. तो जो घोळ घालून आनी जें कितें फाटीं जें कितें घडलें तें सगळें आमी कुशीक दवरून जर पळयत जाल्यार त्यो कश्यो कश्यो बाबा नॅशनल गेम्स जाल्यो. गोंयानूय तातूंतल्यान 50 वयर पदकांय आपल्या बोल्सान घातलीं, आपली लज राखली आनी नॅशनल गेम्स आयोजीत करूनय आपली लज राखली. पूण पावसाक लागून जी परिस्थिती उद्भवली पळय ताका सरकार किंवा ताका एज अ मिनिस्टर म्हणून गोविंद गावडे जबाबदार. आतां कोणी तरी मुद्दम तयार करून पावस जर घातला गेल्यार मागीर गजाल वेगळी. पूण नैसर्गीक नाजाल्यार अशा पद्दतीच्या कारणाक लागून तेचो दोश सरकाराक किंवा मंत्र्याक दिवप हें म्हाका मान्य ना. आमच्या कडल्यान घायाळपणां जाल्याच, ती वेगवेगळी कारणां आसत ताका. पूण कालचे उदक भरापणीची कितें गैरवेवस्था जाली पावसाक, ताका दोश म्हाका दिसता दिवप सारकें जावचें. कला अकादमींतलें उदक बंद जालां. कला अकादमीचो विशय आतां उदक बंद जाला काय कितें तें फुडल्या पावसाच्या सिजनाक कळटलें आमकां. आतां ह्या इफ्फीक म्हणटा तो कला अकादमी सुरू जातली आतां, कारण कला अकादमी सुरू जावप खूब गरजेचें. कारण कलाकारांचें मुख्य केंद्र तें कला अकादमी बंद रावल्या कारणान कलेची जी नुकसाणी जाल्या पळय ती भरून येवपाची ना. सो ती बेगींतल्या बेगीन सुरू जावची आनी फुडल्या पावसान त्या कला अकादमीन उदक येवचें न्हू अशी आमी प्रार्थना करया. पांडुरंग बाब, गोविंद बाब गावडे हांणी स्टेटमेंट केलें की ही जेन्ना कला अकादमी ओपन जातली तेन्ना तुमकां ताजमहाल हांवें कितें कळटलें म्हणून. ही इल्ली अतिशयोक्ती अशी दिसता, कारण 24 वरां भितर म्हाका मागीर कांपाला वयलें उदक दिसपाक लागता. आतां ताका दोश दिना हांव, पण दिश्टी पडटा तें. ना, हांव किशोर म्हणटा अशें की मातशें रावचो पडटलो की तेणी खरेंच कसलें ताजमहल कशें बांदला तें पळोवचें पडटलें. ते कितें मार्बलाचें एका चिऱ्यांचें ते पावस फुडल्या पावसान कळटलें. आनी सरकारी पयसो तो, सो कोणाकय अशें दिसपाक जायना की आपल्या वर्सांतल्यान बांदला काय म्हणून. तो गव्हर्मेंट आमचो पब्लीक फंड तो. आनी आमची सगळ्यांची अपेक्षा की कला अकादमी बरीच जावपाक जाय, कारण किशोरान अशें म्हटलें की तें कलेचें केंद्र तें आनी ती बरी जावची आनी फुडल्या पावसांनी ताचो रिजल्ट बरो मेळचो इतकीच आमी अपेक्षा दवरुया. सामकी पांडुरंगान किशोरान अपेक्षाच व्यक्त केल्यात. आमी ही अपेक्षा बाळगितात, ती अपेक्षा बाळगितात ह्या विशयाचेर. कशें काय ना, कशें जालें ना प्रमोद, ताजमहलांत खंय 40 वर्सां उपरांत यमुना पावली. कळ्ळें तुका? 40 वर्सां फाटीं केन्नाच यमुना ताजमहलाच्या भितर पावूना. 40 वर्सांनी पोरूं यमुनेक हुंवार आयलो आनी यमुना ताजमहलाक पावली. जर यमुना ताजमहलाक पावपाक शकता, मांडवी कित्याक पावूंक शकना? तिरार आसा. सो मांडवी ताजमहलाक पावता. आतां कोणाचे 1 इंच पांयां लागता, कोणा 2 इंच पातळ रिपेर. आतां कोणे तरी सांगला खंय ते आतां कितें फुडल्या पावसार दुकळ, फुडलो पावस येतगीर कळटलें. पूण एक्चुअली जालां कशें थंय? आतां यमुनेचो इशू, मांडवी येतलीच भितर ताजमहलाक, पूण जालां कशें? जिओलॉजिकली स्पिकींग मांडवीचें सिल्टेशन जालां आनी मांडवीचें सिल्टेशन जावन जावन मांडवीचें लेवल वयर गेलां आनी कला अकादमीचें लेवल सकयल आयलां. सो एक्चुअली कला अकादमीचें जर ह्या इंजिनियरान सांगिल्ली गजाल एका भितरल्यान, एक्चुअली तूं जें जर उदक बंद करतलो, बिल्डिंगेक जशें प्लिंथ बांदून तूं कवर करता, ग्रावंड पार्किंग बी करतना आनी भोंवतणच्यान कॉर्डन करता प्लिंथ बांदून, तशी कला अकादमी पूर्ण बांदून काडची पडटली प्लिंथ बांदून भोंवतणच्यान. तेन्ना उदक मुळचें बंद जातलें. तें कांयच तशें ताका थंय केल्लें ना. सो तें उदक बंद जातलें. सो ती यमुना बंद करपा खातीर ना, तेची टेंडर काडपाची प्रोसेस, त्याचो टेंडर आनी अशा परेन काम करपाची प्रोसेस आसलोच. पूण ही अख्खी कला अकादमी उडयतात तुमी ह्याच्या वेल्यान जो आनी दुसरी गजाल कला अकादमी उडोवपा खातीर जें सरकारान एक्सप्लेनेशन दिलें, तो मापदंड जर सरकाराच्या बाकीच्या सगळ्या इमारतींक लायत, गोंयची 100-200 स्कुलां येन्ना मोडू जाय, म्युनिसिपाल्टीच्यो जवळ जवळ 35-40 बिल्डिंगो येन्ना मेरेन मोडू जाय, कितल्योश्योच सरकारी बिल्डिंगो येन्ना मेरेन फाजेंत बितेन सगळें मोडू जाय. सो ती कला अकादमी सोडून इतलीच मोडली आनी बाकीचे सगळे आमी दर दिसा रिपोर्ट करीत आहा. शाळेचे प्राग्यार गळटा, कोणा म्युनिसिपाल्टीचे गळटा, लोकांक एविक्शन करून म्युनिसिपाल्टीचे लोक फ्लॅट सोडिनात.
Absolutely. Joel, I want to विचारना टाइम सोंपलो. Very quickly, you have 10 seconds to give your opinion on this issue. Yeah, but Pramod, I think we should wait for some time. आता त्याने images बी पहिले ते बरे असता. You know, you see, किती दिसता? feel good. But you know, the real test will be maybe after the next monsoon. आणि आता इथे कांपालाचे उदक बोलता का हाँ कंपालाचे उदक बोलला तेका see it's a big national games is not a small event, you know, it's a big event, and even PD Usha has given a clean sheet to Goa. Yeah. And some of the senior athletes तो also म्हणटा have दोष given देऊन कथा येना those, you know, here and there, here little goof up must have happened, so we have to give that.